तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक इतलो लॉंग पेंडींग इश्यू आसलो तो आयज आमच्या दाजी बाबान सॉर्ट आवट केल्लो आसा. आमी हांगा पळयता पयलीं वास्को म्हटल्यार सगळे बॉटलनेक, वास्को भितर येतले म्हणटाले समज कितें उजो लागलो जाल्यार पोवन वचपाक वाट ना. सो आयज हो जो मेजर इश्यू जो बॉटलनेक आसलो वास्कोन, तेणें हांगा सदांच एक्सिडंट जावन मेल्लेले आसा. दाजी बाबान म्हटलें पांय म्हणून हांगा मेल्लेले सुद्दां आसा. सो आयज तो रोड वायडनींग जाता खूब काळाची गरज आसली आनी तो आयज जाता. खरें म्हणल्यार ही आयज आमच्या लोकेलिटी खातीर खरेंच बरी खुशेची गजाल. कारण हो जो डिमांड आशिल्लो फाटल्या 30 वर्सांचो आमचो डिमांड, जे हांगा कितें जातालें सामकें इनकन्विनियन्स जातालें, स्पेशली स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्स आनी जे पेडेस्ट्रेशन जे हांगसरल्यान चलून वताले. कित्याक हो एकच मेजर रोड आशिल्ल्या कारणान बाजारान येवपाक वचपाक पयलीं गाडयो घोडे नाशिल्ल्यो, फक्त चलून वताले. आतां हो कंपाऊंड वॉल आशिल्ल्या कारणान हांगा इतले इनकन्विनियन्स म्हणजे मेजर ज्यो गाडयो ज्यो सगळ्यो हेवी कमर्शियल व्हेकल ज्यो कोर्टान वचपाच्यो आसताल्यो जावं लायट कमर्शियल व्हेकल, तातूंत करून मागीर दुसऱ्यो मोटरसायकल आनी चलपाक थंय वाट मेळनाशिल्ली. अक्षरशः जीव मुठीन धरून लोक चलताले थंय. रवांक ना. आता जे गिरीशान हांगा सांगला पळय ते भाशण न्हू, सत्य परिस्थिती उलयलो. हे म्हणटा 30 वर्सां, ही 30 वर्सां न्हू गेली 70-80 वर्सां जाली. हांव पळयता कमीत कमी 50 वर्सां हो कंपाऊंड कोणाक जमले ना आनी कोणें फुडें केलें ना. आमी कोणाक कितें म्हणपाचें ना. दाजीन जी कामां केल्या पळय ही खरीच लोकांक लागून कामां केल्या. पयर तो भिंगी म्हणटालो, मोडये सुद्दां असले पळय जाल्यार ते खरें हुशार काम करपी आनी तेणी बरी कामां केल्या, सगळ्या खातीर कामां केल्या. कितें सांगूंक काय कळना आमदारा बद्दल. हे कोणी स्वप्नान पण चिंतूंक नासलें हो आनी दुरी केन्ना फाटीं वयतलो म्हणून. हे फॅमिलीचें देव बरें करूं म्हणटा, जेणी आपल्याक रस्तो आपलो जागो जो दिलो वायडनींग करपाक. आमदारा बद्दल उलोवपाक आनी शब्दच ना. आनी कितें म्हूण उलयतलो. इतके नाल पडल्या, नालवाल्याचे गिरायक जाल्यार लाखांनी पडले. जसं कुंभान काय करोड जोडले अशें नालवाल्याचे लाखांनी हांगा वास्कोन जोडले आसतले. 30 वर्सांनी कामां जावंक ना, ती खंय तरी 3 वर्सांनी जाली. म्हाकाय बरें दिसता. तुमकां हांवें लास्ट टायमूय सांगलें खंय तरी कृष्णा जालो म्हणून आमकांय चान्स पडलो बाबा थंयच्यार पण जावपाक. आनी तेच्या कृपेन म्हाकाय नाल फोडूंक मेळटा. आनी देवान तशेंच रचयलें जाम बाबान, तो आमदार जातलो आनी हे सगळे नाल आमच्या हातीन फुटतले म्हणून. देवाचें दामोदर देवाचें हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या लोकांचे. हांव म्हणटा वास्कोन जे घडोंक ना 30 वर्सां ते आतां घडपाक लागला. सिग्नलाचेर जशें उलयले, सिग्नल आमी मिस्कीट टायमार पयलो तो 2 दीस चल्लो आनी मागीर बंद पडलो. पूण आमदारान जें आतां केलां तें आनी कोणी बाबा त्या कोण रावतलो न्हू हांव नपो जावपा जाय. आज खूब उमेद जाता हो रोड वायडनींग रोड आमी सुरवात करता. आनी हो एक ब्लॅक स्पॉट आशिल्लो. हांगा एक्सिडंट्स खूब जाताले, कंजेशन खूब जातालें, एक्सिडंट जाताले. हांगा कितलेशेच लोकांचे पांय मोडिल्ले आसा आनी त्या खातीर हो वायडनींग करप खूब गरजेचें आशिल्लें. आनी म्हाका खूब उमेद जाता हे म्हज्या टर्मान जाता. खंयचोय एक आमदार खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन निवडून येता तेन्ना ताजी वास्को खातीर नाल्यार आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर थोडी स्वप्नां आसता. आनी ही स्वप्नां एक एक करून पुराय जाता आसतना पळयता आसतना खूब उमेद जाता. आनी हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सगळ्यांच्या आमच्या टिमीच्या आदारान म्हाका दिसता हे आज आमी एक्विजिशन करपाक पावले.